नमस्कार, हांव सरिता. सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज आमी करूया रेशाद मसाला. ह्यो हांवें 8 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्या. तातूंत हांव 1.5 इंच आलें घालता. ह्यो हांवें 10 बेडगी मिरची घेतल्या. 1 चमचो घालता हळदीची पावडर. अर्दो चमचो जिरे घालता. अर्दो चमचो मिरयां घालता. 10 लवंगां घालता. थोडीशी तिखी आमटाण घालता. कांदो घालता वाटपाक. मीठ घालता. ओली कोथमीर घालता. हातून थोडे उदक घालून एकदम फायन पेस्ट करून घेवपाक जाय. बारीक वाटून घेवपाक जाय आनी वाटता आसतना मातशें सुकें वाटपाक जाय. रेशाद मसालो आमकां असो बारीक वाटून घेवपाक जाय. रेशाद मसालो सगळो हांवें डब्यान भरून घेतलो. हो हांव फ्रिजान दवरतलें. फ्रिजान दवरल्या नंतर 8 दीस पर्यंत आमकां हो वापरपाक मेळटा. हो रेशाद मसालो तुमी करून पळयात. तुमकां आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.